थळाव्यांक पोट भरपाक मजत करात, बाजारात भितर वचून गिरायक घालात, वास्कोच्या आमदारान आवाहन केला। वास्को नव्या मार्केटांतल्या वेवसायिकांनी गिरायकांक तोच उलो मारला। मुरगांव नगरपालिकेन थळाव्या आणि पारंपारीक वेवसायी खातीर बाजार स्थलांतरीत केला। मार्केटान पसरे सुरू जाल्यात, पण मार्केटा भायर अजूनही लोक माल विकपाक बसतात। देखून भितरच्या वेवसायिकांक मुस्का मारची पडटात। भितरल्या विक्रेत्यांबरोबर थळावो आमदार कृष्णादाजी साळकरांनी गिरायकांक सहकार्याचो उलो मारला। बाहेर सगळे लोक आडसरा विकतात, सगळे वेपार दुकानाचे गाड्याकार सगळे विकतात आणि आमकां खंयची पळय कुसून गेली, पळय सगळी कुसून गेली तरी भायर उडयली। आमी कितें करपाची? 50-60 8 दीस तर घेवन बसली तर आमकां कोण येता? भितर कोणूच येवंक पळयना। तुमच्या गाडयो लावन आमकां भायर मेळटा सगळे, जाल्यार भितर येवपाक कोण पळयना। सगळ्यांची भाजी हाडली, भाजी कुसता, सगळे हाडले कुसता। कितें करपाचें सांग? आमी कशी टिटो कसो दिवपाचो, पोटां कशी भरपाची, लोकांचो वेपार कसो दिवपाचे पयशे? लोक सगळे भायर वचून बसतात सगळी। पळय तुमीच पळय, आमकां तेन्ना कितें सांगलेलें? तो आमी कोणाकूच भायर बसोवची ना, सगळे आसा तितले घेवन येतली। आनी आतां कोण केअर करता ते म्हणटा तुमी दिवाळी जाली, हे जालें, चवथ जाली, सगळें जालें, दसरो जालो, सगळो जालो। पण कितें करतात ते एक करा मरे, एक मार्केट तरी करा आनी ते आमकां तरी तेवटेन घालात, सगळ्यांक तरी एक तरी करा। लोक काम करपाचो म्युन्सिपाल्टीचं काम कळलं। दुसरो हाडूचो ना, तांकां कायदो म्युन्सिपाल्टीचोच। रस्त्यार बसतात तांकां काय ना काय डिक्लेअर करूं जाय न्हू। त्यांनी मार्केट केला, मार्केटात बसा, भायर बसोंक दिना, ह्या तेंच्यांनी करूं जाय। गिरायक जायना म्हणून भायर जाता, एकाकच जायना ना, सगळ्यांकच जायना ना। आनी भितर बसली तेंच्यांनी काय खावता? फाल्यां रस्त्यार उठयला तुमी, आमी खंय वयतलो? मार्केटाक चावी करतलात। तुमची मागणी आहे सगळ्यांक मार्केट हाडची, मार्केटात सगळ्यांक लोकांक हाडूचे आणि व्यवस्थित बसवची आणि त्याची तेंच्यांनी दखल घेवची। कशी बसलीत, कोण बसना, कोण उठान जाता, ह्यो तेंच्याकडे कायदो, आमच्याकडे कायदो ना। म्युन्सिपाल्टीचे लक्ष दिवं गयो। मार्केटाची देखरेख ताजी करतलो, पण भायर बसतल्याची देखरेख म्युन्सिपाल्टीन करूं जाय। फुल वास्कोकारा कडेन कळकळेची विनंती, तुमकां सपोज वास्को बरें जायन दिसता, निवळ जायन दिसता, क्लीन जायन दिसता आनी रस्त्यार अशी कोण बसची न्ही अशें दिसता जाल्यार प्लीज तांकां आमी बिझनेस घालचो। तांचो बिझनेस कितें लाखांनी कोट्यांनी न्ही, तो कोण 50 रुपया 100 रुपयाचेर ती धंदो करतात। त्यो आनी वयल्यान सगळ्यान बरें म्हणटा ती कॅमिकल फ्री भाजी आसूं नाल्यार हें आसूं, सगळें गांवठी आसा, थंय गांवठी नाल्लाचें तेल, मिरच्यो सगळें आसा। सगळे वास्कोकार मुरगांवकारा कडेन विनंती, प्लीज आपल्यो ज्यो रिक्वायरमेंट्स आसा त्यो तांचे कडल्यान पुराय करच्यो। हांव रिक्वेस्ट करता दाजी साळकारा कडेन, आमदारा कडेन की प्लीज पुढाकार घे परतून एकदां आनी हांगा हाडून तांकां बसय। तांकां लागून कोणाक गिरायक जायना हांगासर। ही सायड सगळी डेड जाल्ली आहा, थंय मातशी 4-5 जाण धंदो करता आनी अशें आहा खंय तांकां दिसता कांयच गिरायक येना खंय। हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता, चीफ ऑफिसरा कडेन मागता, नगराध्यक्षा कडेन मागता की प्लीज कितें तरी फुडाकार घेया हांगासर आनी हे मार्केट परतून सुरू करा। इतके लाखांनी पयशे मोडून मारले, अक्षरशः उद्घाटना टायमार मुख्यमंत्री तेंच्यांनी हांगासर हाडलेलो। हांव परतून एकदां रिक्वेस्ट करता साळकर बाबा कडेन, प्लीज कितें तरी उपाय काड, हेचेर ठोस उपाय काड। आनी जे ट्रेडिशनल वेंडर्सच्या मार्केटान आहा, ट्रेडिशनल वेंडर्स जे आडसरां, भाजी आनी केळी तशी वेगळी ट्रेडिशनल गांवठी घेवन बसतात, पण सद्याच्या परिस्थितीत हांकां हांगा कांयच गिरायक जायनात आनी हांगा जे लोक येवपी आसले ते येयनात, कारण की रस्त्याचेर वास्को मार्केटान सगळे कडेन मेळटा त्यो सामान सगळे व्हरतात आनी हांगा जे बसतात ते सद्या आतां भायर बसपाक लागले। कारण एकूच की हांगा गिरायक जायना तेंचें म्हणणें, आनी हांगा जे संबंदीत बसतात ते आतां 4-5 लोकूच बसपाक लागलेले, कारण की हांगा गिरायक जायना। तेंची मागणी आसा की म्युन्सिपाल्टीन एज वेल एज आमदार दाजी साळकर हांणी लक्ष घालचें आनी जे लोक रस्त्यार बसतात आनी तांकां भितर हाडचें, जेणे करून सगळ्यांक इक्वल बिझनस जातलो आनी जर भितर हाडल्यारूच हांकां हेंच्या पोटाक बिझनस मेळटलो आनी मार्केट बरे तरेन चलतलें। गोवा 3 हिरू माले वास्कोच्यान।